जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मांडण्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोड्याक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालीचेर सदां रागार जाता. आमी समूर्त मोडटाव म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकोवण आमी सांबाळिनाव म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतना तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरी मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलोना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरी मनशां शेवटाक भागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानांच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोभतो आमकां कळोन येतोलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो. लोजेच्या मोरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असलीं तांची कल्पना, पूण सगळीं वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुर्डीं केल्यान. देवाचे गूट ती वळखोनान. भोक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवंसो ना. नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थ ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचें सोरशें सर्वेस्पर आसाच. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळता. प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नांच करता. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आखांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचें सोरशें सर्वेस्पर आसाच. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचें सोरशें सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळता वळवळता तांचेर सर्वेस्पर हात ओडता. बऱ्या मनशाक उपद्रे कोश्ट भारी ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचें सोरशें सर्वेस्पर आसाच. सगळीं ताचीं हाडां तो राखता. एक पर्यंत तो मोडूंक दिवचो ना. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास्त लावचो ना. जबाब जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचें सोरशें सर्वेस्पर आसाच. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता
त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियांत भोवंक लागलो. जुदेयांत भोवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूंची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण परबेक वेतोच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणी न्हय, पूण कोणाक कळो नासतना. जेरुजल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदता तो मनीस हो न्हय? आनी हो पळय, तो सोदतेन उलोयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोवन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणू. पूण अभिशिक्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात होय, आनी हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणोत. पूण हांव म्हजेच वस्तुंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सोतैवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे थावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.